तो हांवें तुमकां लास्ट टायम आमी सांगलेलो 1.5 म्हयनो सुमार जालो जे स्ट्रीट लायट आसा की एअरपोर्ट टू चिकालीम हो जो मेन रस्त्याचेर जी ही लायट म्हाका एक व्हिडिओ देखून आहा, व्हिडिओ काडलेलो आहा आनी तुमकांय तेजेर म्हायती आहा. ही लायट ह्यो रातच्यो पेटना पूण दिसाच्यो पेट्टा. हांव म्हणटा दिसाचे फूल सकाळी 5 ते रातचे सांज जाले म्हणटा ते बंद जाता. पण म्हाका कळना ज्यो ह्यो लायट्यो ज्यो घातल्या त्यो रातच्यो पेटपाक गेल्या दिसाच्यो पेटपाक आयल्या त्यो. सो हांवें तुमकां मिडियाचे थ्रू देखून आमी गव्हर्मेंटाक एक शिटकान दिली, वोसा मातशें रिपेर करा. जरी तर आमचे लोक आमचे भाव भयणां व आमच्या घरांनी एक तर बील तर हारी करना, व टायमाचें बील हारी करना लायटीचें जाल्यार भरपूर गरीब लोकांक प्रॉब्लेम जाता. पूण हे भाशेन तुमी दिसाच्यो लायट्यो पेटोवन उरोवन आनी हेजेर कोणी तर लक्ष धरना म्हणटा हेचे आसपाची खबर. हे भाशेन जावपाक जायना. सी गव्हर्मेंटान म्हणटा तो सगळे डिपार्टमेंटान म्हणटा तो एक आपल्या कामाचेर तेणी एक नदर दवरपाक जाय. आतां हे भाशेन दिसाची लायट पडोवन कोणाक फायदो जाता? कोणाक फायदो जायना. पूण हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जे बारीक बारीक देखून ह्यो वस्तू अश्यो आहा ज्यो पेटोवन उरता आनी गव्हर्मेंटाक तो खर्च येता, जो हे प्रॉब्लेम जाता, हेजेर तुमी लक्ष धरा न्हू. बारीक बारीक वस्तूचे कोणूच एक लक्ष धरिना. कोणाक म्हणटा एक कोणाचे पांयचें गेलां ते आसूं वस्ती मार जोक आमी कित्याक घेवया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तें जावपाक जायना. सो लोकल MLAs जे आहाय तेणी हेसले वस्तूंचेर दवरपा जाय, लक्ष दवरपा जाय आनी हेच भाशेन खर्च तुमकां गव्हर्मेंटाक उणो जावं. जरी तर होच आमच्या युजरांक जे आमच्या गरीब लोकांक तर सबसिडी कशी वो कितेंय तर लेस हें धरून तर तुमी दिलेले जाल्यार बरें जातालें, फायदो जातालो. हे भाशेन लायट वेस्ट कित्याक करता तुमी ते म्हाका कांय समजना.